नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांवरवी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. आयतारा कोडार जाली बसका. खासा ग्रामसभा, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची भेट आनी कम्युनिदादी सयत विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांक दितले निवेदन. आमदाराक आमचो प्रस्न सुटावो करपाक ना वेळ, थळाव्यांचें म्हणणें. काँग्रेस सोडून भाजपान गेल्ल्या 8 फुटीर आमदारांच्या राजकीय घडामोडीक जाली 3 वर्सां. काँग्रेसीन जिखोवन दिल्ले आमदार गेल्ले भाजपांत. 2027 जातली पुनरावृत्ती, आपाचो दावो. साजुजेदी आरियल ग्रामसभेत मेणवाती आनी काळो बावटो दाखोवन सरकाराचो निषेध. 2024 सालांत थळाव्यांचेर जाली केस अजून चालू आशिल्ल्यान ग्रामस्थांनी उक्तायली तिडक. केस फाटीं घेवपाची सरकारा कडेन मागणी. उद्देगीक वाठारांतल्या प्रस्तावित फिश मिल प्रकल्पाक थळाव्यां सयत समाज वावुरप्यांचो विरोध. प्रकल्प बंद करूंक ना जाल्यार करतले आंदोलन, थळाव्यांची शिटकावणी. कोलवाळे सर्व्हिस रोडाचेर पर्यटक आनी थळाव्यां मदीं जाले केस्तांव. 3 पर्यटक जखमी जाल्यार स्वताच्याच तकलेचेर दुबावितान फोडली बियरीची बाटली. सेगीत दुसऱ्या वर्सा गोमंतक टीव्ही घडोवन हाडटा इंजिनियर्स एक्सलन्स अवॉर्ड 2025. अभियंत्यांच्या मोलादीक वावराक लागून ही कार्यावळ हाडटात घडोवन. आता पळयात खबरो विस्तारांत. आयतारा कोडार जाल्ले बसकेत खासा ग्रामसभा, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची भेट आनी कम्युनिदादी सयत विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांक निवेदन दिवपाचो निर्णय घेतला. आमचो ह्या प्रकल्पाक विरोध कायम आसतलो. ह्या वाठारांत IIT जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी ह्या वेळार दिली. तशेंच थळाव्या आमदाराक आमचे प्रस्न सुटावे करपाक वेळ ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. IITच्या आड कोडार वाठारांतल्या थळाव्यांची आयतारा बसका जाली. हे बसकेक थळाव्यांनी खासा ग्रामसभेची मागणी केला. तशेंच कम्युनिदादीक संबंधीत अधिकाऱ्यां सयत विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांक निवेदन दितलो असोय निर्णय घेतला. जाल्यार येता ते बिरेस्तारा वा शुक्रारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन ह्या विशयाचेर सखोल चर्चा करतले अशें थळाव्यांनी सांगलें. मजगतीं शिरोडेचो आमदार आनी मंत्री सुभाष शिरोडकराक थळाव्यांचो प्रस्न सुटावो करपाक वेळ ना खंय. तशेंच मंत्री शिरोडकर हांणी 20 ते 25 वर्सां शिरोडेच्या कितल्या लोकांची खाजगी आनी सरकारी कामां केला हाची जाप दिवची म्हूण थळावे मागणी करपाक लागला. आज आमचे मिटिंगेन डिस्कशन जालें की बाबा CM कडेन आमी अपॉइंटमेंट मागला बिरेस्तार शुक्राराक, तो आमकां तो दितलो. आनी मिटिंगेन डिस्कशन जालें की सगळ्या ऑपोजिशन कोण आसा तांकांय आमी लेटरां बी फावयतले. तशेंच हांव एक मिटिंगेक आमकां सांगूंक सोदता की आमकां सगळ्या पार्टींनी सपोर्ट केल्लो आसा की आमी तुमच्या बरोबर आसा. तशेंच CMकूय म्हणटा की CMन एक आमकां एक स्टेटमेंट दिवचो की आमी तुमच्या ग्रामस्था बरोबर रावता आनी तुमकां गांवांक जर IIT नाका जाल्यार आपुणूय तुमकां सहभाग करता की IIT जावं हे करता, स्क्रॅप करता म्हणून. तशेंच हांव सुभाष शिरोडकराक एक विचारूंक सोदता. सुभाष शिरोडकरान पयरच्या एक स्टेटमेंटान सांगलां की कोडार गांवान आपणें सजेस्ट केला म्हणून. आज पर्यंत सुभाष शिरोडकरान कोडार गांवान कितले जॉब दिला हे पयलीं सुभाष शिरोडकरान सांगचें. एक प्रायवेट तरी जॉब शिरोडकरान जर हे 20 वर्सांक दिला जाल्यार सुभाष शिरोडकरान हे स्टेटमेंट पयलीं म्हाज्या लक्षांत घेवन सांगचें. सगळे 110 जावं कितले सायनी घेतले आमी पळय ते सगळे गांवचे लोक मेळोन एक ऑब्जेक्शन आसतलें की हे सगळे पॉयंट घालून कितें कितें आमकां माल पडटा आनी कितें कितें वायट जातलें हे सगळे पॉयंट जे आमी डिस्कस केले आनी पयलीं ते सगळे तेजेर बरयल्ले आसा आनी ते गांवचे वतीन पूर्ण गांवच्या वतीन ते दिवपाक येतले. एक जालें. दुसरें ऑब्जेक्शन आमचें वयतलें कल्टिवेटर. थंय लागवड करपी लोक आसा, जवळ जवळ 46 लोक थंय लागल्या टॅनंट म्हणून लागल्या. म्हणजे ते मागीर केस वचून ती जावना. 46 लोक सादारण 95 टॅनंट म्हणून लागलेले आसा. पूण मागीर कम्युनिदाद वयल्या कोर्टान गेली. मागीर थोड्यांनी ते कंटिन्यू करूं ना. पूण एक 6 लोकांनी ते कंटिन्यू केला आनी आजुनूय ती केस मामलेदार ऑफिसान आसा. तर अशे कल्टिवेटर जेणी कोण लागवड केल्या ते 46 लोक प्लस भायर तेज्या नंतर थोड्यांनी लागवड केल्या. 95 नंतर थोड्यांनी सुरू केल्या. ते सुद्दां आमी हें घेतलां, सायनी घेतल्या तेंच्यो. त्याचे एक ऑब्जेक्शन
वयतले. आतां हांवें थोड्यांक सांगलां की तुमी इंडिव्हिज्युअल कल्टिवेटर जे आसा थोडे इंडिव्हिज्युअल आपापली जरी हें दितात तुमी ऑब्जेक्शनां सेपरेट जाल्यार सुद्दां बरें. एक आमी कंबायन कल्टिवेटराचें ऑब्जेक्शन दितले. हें दुसरें जालें. तिसरें आसा तें आमचें शेअर होल्डर. आमी थोडे शेअर होल्डर आसा. तुमी जाणा शेअर होल्डरांक एक्चुली विश्वासान घेवपाचो आसता. तसलें डिसिजन घेतला कोमनदादी पूण तें तेणी घेवना. तर शेअर होल्डराचें एक सेपरेट एप्लिकेशन आमकां हेका वयतलें कोमनदाद ऑफ कोडा एडमिनिस्ट्रेटर. जसो विश्वजीत राणेन मेळावले केल्लो की लोकांक जर IIT नाका जाल्यार ती आपल्याकूय नाका. हो जर एक स्टेटमेंट जर सुभाष शिरोडकर करता जाल्यार आमी 50% आमी जिखता अशें म्हाका तरी दिसता. कारण मुख्यमंत्र्या कडेन जो पळय स्टेटमेंट वयता किंवा मुख्यमंत्र्या कडेन जी म्हायती पळय वयता पळय न्हू ती चुकीची आसा काय बरोबर आसा हें कोमनदादीन जो जेणे कोणें रिकॉर्ड दिला तेका ती तांकां खबर आसता. सो म्हाका दिसता की तुमी हेजेर विचार करचो आनी CMA कडेन तुमी 4 जाण वयचे परस CMAक तुमी आपयचो हांगा आपयचो किंवा आनी खंय आपयचो कोणें आपयचो जेणे करून सगळे ग्रामस्थांक हें कळपा जाय की एक्झॅक्ट कितें आसा तें. तुमी 4 जाण थंय वयतले तुमकां तो 4 जाणांक कितें सांगतलो आनी तुमी कितें आयकोन येतले तें तुमी आमकां परत सांगतले. हें बरोबर न्हू. आमी सुभाष शिरोडकरा कडेन वचून अपॉयंटमेंट घेवप. सुभाष शिरोडकर 35-40 वर्सां जाली तो निवडून येता. सो ताका 5-10 मिनटां 15 एक अर्द वर आमचे येदो मोठो विरोध कसा थंय ताका येवपाक टायम ना काय कितें हो तुमी ताका प्रश्न करपाक जाय आशिल्लो. दुसरें तुमी म्हणलें ग्रामसभेचें. भाऊ फाटल्या तुमी जेन्ना आमी हांगा मेळयले तेन्ना तुमी सांगलेलें होच विशय की ग्रामसभा घेवपाक जाय म्हणून. पूण तुमी तेन्ना आमी सायनी तुमी घेतलेल्यो. तुमी म्हटलेलें की पयलीं विडोवक दिवपाक जाय परत पंचायती दिवपाक जाय आनी तोच विशय तुमी आयज परत म्हणला. 8 दिसांनी परत तुमी तोच विशय म्हणटा. खंय तरी आमी फाटीं उरता कारण हो अशें आसा प्रोसेस की फास्ट जावपाक जाय. गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. काँग्रेस सोडून भाजपांत गेल्ले 8 फुटीर आमदारांक आयज 3 वर्सां पुराय जातात. ह्याच फाटभुंयेर आयतारा आम आदमी पक्षान पत्रकार परिशद घेतली. फाटले 2 टर्म काँग्रेसीन आमदार दिवन भाजपाक मदत केल्या. 2027 काँग्रेसीक मत मारल्यार तें मत भाजपाकूच वतलें असो दावो आम आदमी पक्षाचो राष्ट्रीय म्हणयारो वाल्मिकी नायकान केला. आणि आयचो दीस याद करपाची खूप गरज आसा कित्याक वी मे बी मॉकिंग दिस बट इट इज अ व्हेरी सॅड डे फॉर डेमोक्रेसी. कित्याक ज्या लोकांनी त्या काँग्रेसीच्या आमदारांक विश्वासान मत मारिल्लो इट हॅज बीन अ बॅक स्टॅबिंग ऑफ दोज वोटर्स. आणि हे 8 आमदार जे गेल्ले बीजेपीन ते कोण सादे आमदार न्ही. दे वर नॉट सम न्यू कॅन्डिडेट्स दॅट काँग्रेस हॅड जस्ट इंडक्टेड बिफोर इलेक्शन. तांची चड तांकां म्हायती नाशिल्ली ते कितें करतले आशिल्ले तशें न्ही. दीज वर सिनियर लिडर्स ऑफ काँग्रेस as senior as an ex-chief minister of Congress, an ex-minister of Congress, जे काँग्रेसीन यूथ काँग्रेसीचे प्रेसिडेंट त्या लेवलांच्यान वयर सरिल्ले मनीस लॉयल टू द काँग्रेस. एटलीस्ट वी थॉट सो. हे लोकांचो घात करून बीजेपीन उडी मारली तांणी. अँड द वर्स्ट पार्ट इज दीस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम. हे जर पयलेचदा जाल्ले गोंयांत जाल्यार शॉक जातलो आशिल्लो लोकांक. ह्या फावटी लोकांक शॉक सुद्दां जालो ना बिकॉज द एक्झॅक्ट सेम स्टोरी हॅड रिपीटेड जस्ट अ फ्यू इयर्स अगो बिफोर 2022. 2017 तुमकां सगळ्यांक खबर आसा काँग्रेसीक 17 सीट मेळिल्ले आनी 2017 ते 2022 इलेक्शन येता म्हणसर 17चे 15 जाण बीजेपीन गेल्ले. फक्त 2 जाण उरिल्ले. सो इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दॅट such large scale 2/3 majority of Congress party MLAs had defected to the BJP. आणि हे जाणा आसतना 2022 इलेक्शनान काँग्रेसीन परत त्योच मिस्टेक केल्यो. दे डीड नॉट डू एनीथिंग टू एन्श्योर दॅट इट वूड नॉट बी रिपीटेड, दॅट डिफेक्शन वूड नॉट बी रिपीटेड. ज्या दिसाक ही घडणूक घडली त्या दिसाक संपूर्ण गोंय जे आशिल्लें म्हणजे जंय गेल्ल्या इलेक्शनाक जाल्लें, गेल्ल्या इलेक्शना नंतरय लोक गेल्ले पण तरी आसतना एक होप जो शेवटचो होप जो आशिल्लो लास्ट होप लोकांचो आशिल्लो तो सुद्दां ह्या दिसाक ह्या लोकांनी मारून उडयलो. ताजो खून केलो. लोकांचो विश्वासघात केलो. लोकांचो विश्वासाचो खून केलो. मर्डर केली डेमोक्रेसीची. जी काँग्रेस आज डेमोक्रेसी 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 हे वर्ड वापरता पळय, जे कॉन्स्टिट्युशनाचे शपथ घेता पळय
त्या सगळ्या हाजी जर तांच्यांनी जर मर्डर केलं त्या दिसाक केली आणि आयज ज्या भशेन देशान एक विषय चल्ला की वोट चोरी, त्या वोट चोरी पयलीं मॅन्डेट लोकांचो चोरून बीजेपीक विकपाचें काम ह्या पार्टीन केल्लें आसा काँग्रेसीन. साजुजेदी आरियल ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी मेणवाती आणि काळो बावटो दाखवून सरकाराचो निषेध केलो. 2024 ह्या वर्सा साजुजेदी आरियल वाठारांत पुतळो बसोवपाच्या विशया वयल्यान कांय जाणांचेर जाल्ली केस अजून चालू आशिल्ल्यान लोकांनी ग्रामसभेत तिडक उक्तायली. कांय जाणांनी बेकायदेशीर येरादारी खातीर अपघातांचें प्रमाण वाडल्यात म्हणून ग्रामसभेत बोवाळ घालो. साजुजेदे आरियल ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी मेणवाती आणि काळो बावटो दाखोवन सरकाराचो निषेध केलो. 2024 साला साजुजेदे आरियल वाठारात पुतळो बसोवपाच्या विशया वयल्यान कांय जाणांचेर जाल्ली केस आजून कोर्टांत चालू आशिल्ल्यान लोकांनी ग्रामसभेत सरकाराचेर तिडक उक्तायली. राज्यांत चलिल्ल्या हेर बेकायदेशीर गजालींचेर सरकार आडनदर करून फकत अल्पसंख्यांक लोकांकूच टार्गेट करता असो आरोप साजुजेदे आरियलच्या थळाव्यांनी केलो. बेकायदेशीर येरादारीक लागून अपघातांचें प्रमाण वाडलां असो दावोय कांय ग्रामस्थांनी केलो. थळाव्यांचेर जाल्ल्यो केसी फाटीं घेवपाक आपले यत्न चालू आशिल्ल्याचे आमदार क्रूज सिल्वान सांगले. आयज साजुजेदे आरियल पंचायताची ग्रामसभा आसली. लोकांनी कॅन्डल लायट आनी ब्लॅक फ्लॅग दाखोवन सरकाराचेर निषेध केला. कित्याक आमच्या गांवच्या लोकांचेर सुमार 27 लोकांचेर इन्क्लुडींग द सरपंच, डिप्युटी सरपंच, पंच ऑफ द पंचायत, ZP सगळ्यांकूय तांचेर FIR रजिस्टर करून आयज कोर्टान केस आसा चालू आसा. ही सरकारान केल्या म्हूण हेजेर क्लियर कोट्टा. गेल्ले फावटी असेंब्लीन आमच्या MLAन क्रूज सिल्वान असेंब्लीन पॉयंट घायलो ही केस रॉंगली रजिस्टर्ड केल्या लोकांच्या विरुद्ध आनी ही केस सगळीं नांवां जीं पळय आहाय न्हू ती मायनॉरिटीचेरूच केल्या. हेजेर कळोन येता मायनॉरिटींकूच टार्गेट केला म्हणून. आनी केस कितें 250 सुमार लोक आमच्या गांवचे भायले मेजॉरिटी रिलीजनाचे चड करून ते आमच्या गांवांत येयले आनी इल्लिगली एक स्टॅच्यू घायलो आनी तो कितें काय म्हूण पळोवपाक इल्लिगली घाता म्हणून लोक आपल्या शेतांतल्यान 2 JCB घेवन एक मंत्री येवन रस्तो कोत्ता हें आडोवपाक गेल्लो आपल्या विदावट परमिशन आपल्या शेतांत रस्तो कोता म्हणून. हे आडोवपाक व पळोवपाक सरपंचाक आनी MLAक वयलेलो म्हणून लोकांचेर केसी अनलॉफूल असेंब्ली म्हणून. जाल्यार अनलॉफूल असेंब्ली करपाक आमी आनी कोणाच्या भाटान गेल्या? आमी ST लोक, आमी आमच्याच गांवांत आसा, आमच्याच वाड्यान आहा. बट आपण फ्रॉड कोत पडे तेंच वोग रावताय म्हणून एकल्या फ्रॉड केलो आज तेंकां ग्रामसभा वयर येयलां. मामलादारान फ्रॉड केलो आहा आनी गरज पड जाल्यार हांव त्या मामलादाराक एक्सपोज करपी. कित्याक मामलादारान आमच्या गांवच्यांचे केस गायलो आय हें थिंग बदलाचे बसून जे पण आमच्या पागार राहताय आनी आपल्या बायल भुरग्यांक बसता पण कर्जात दूख लागता. हे कर्जात दूख लागता आमच सुचता तुमच्या बायल भुरग्यांक बसताय आनी म्हाका वगत नाका तुमकां आनीकूय सांगो बट तो टायम येयलो म्हणटरी हांव सांगतलो. मामलादार सिंधान तूं कोणाचे केस रजिस्टर करता कलेक्टराकूय सांगता हांव बाबा केस रजिस्टर करता तर तेजें इन्वेस्टिगेशन सारकें करे. तशें पुलीस आतां सगळें करूंक मेवताय. सरकार आतां जें डबल ट्रॅकिंग कोल ट्रान्सपोर्टेशन ऑलरेडी डिक्लेअर जालां तेजेर हांव एकूच सांगो सोदिता कोल ट्रान्सपोर्टेशन जाता आनी एक एज पर रिकॉर्डा प्रमाण मागीर जाल्यार एक बगयतलो 3.5 किलो डस्ट भायर पडा. सो कोल ट्रान्सपोर्टेशन जाता. थोड्या विलेजींनी नेक्स्ट सिटीज ट्रान्सपोर्टेशन जाता पडे हो आमकां कांय लागना म्हण बट हो सगळ्या वाऱ्याचे उबोन वयता. आयज दुसरें तें आमच्या गांवांत सांजर गांवांत आख्खें डिस्ट्रक्शन जालो आहा. स्क्रॅप यार्ड बोलो आहाय एक्शन घेना. कलेक्टर मामलादार आहाय ते आमचे केस घालूंक बरे आहाय बट आपण फ्रॉड कोत पडे तेंच वोग रावताय म्हणून एकल्या फ्रॉड केलो आज तेंकां ग्रामसभा वयर येयलां. मामलादारान फ्रॉड केलो आहा. तशें पुलीस आतां सगळें करूंक मेवताय. रोड सायडीन कोण बिजनेस कोताय मडकेकार रोड सायडीन आहाय तें कित्याक हाडा रे तुमी? थिंग कित्याक वगे आहाय रे पुलिसू? हप्तो घेवन वयताय फ्रूट घेवन आहाय पडे तेंचे बरें फ्रूट घेवन वयताय फ्री. ग्रामसभा जे संसदीय पंचायतान ग्रामसभा इन्वायट केल्लो. सो एवरी कोण पंचायत इन्वायट करता ते पंचायता वचून ग्रामसभा एटेंड करता. सो आयज तेजी ग्रामसभा जाल्ली तेन्ना हांव आयकतालो. सो तेन्ना ती फाटीं एक केस तेंचे फायल केला सरपंचाचेर आनी कांय आमचे ऑलमोस्ट 29 जाणांची. सो तांचे मदीं डिस्कशन जातालें कित्याक ते 24 18-19 जनवरी ते जालें तें इन्सिडंट.
आनी तेच्या फाटल्यान 25 ते तो प्रोग्राम जाल्लो तो 25 बरो भाशेन जाल्लो. तो 25 इन्सिडंटाची केस मागीर पुलिसान क्रिमिनल केस फायल केला. सो तेजें तें डिस्कशन जातालें. पूण कितें ती ऑलरेडी चार्जशीट जाल्यो FIR जाल्ली आहा. सो कोर्टान आहा म्हणजे ते आमच्यान कांय डिस्कशन करपा जायना आमी लोकांक सांगलां. जें कितें आहा आमी लोकां बारा पयलें हाडलें आमकां शांती जाय. ताका लागून जे इन्सिडंट जालें तेन्ना हांव तेंच्या बारारी हाडलो. रोखडें जायना जावपाक. सो इन्क्वायरी तेंच्या बारा आहा म्हणून हांव सांगलां. जाता ते भाशेन आमी तांकां एडवोकेट दिवपाचें तांकां हेल्प करता म्हणलां की ती केस जाता तितली बेगीन काबार करपाक. भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. कुंकळे उद्देगीक वाठारांतल्या प्रस्तावित फिश मिल प्रकल्पाक थळाव्या सयत समाज वावुरप्यांनी खर विरोध केला. फिश मिल प्रकल्प बंद करूंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी तांच्यांनी ह्या वेळार दिल्या. सोसेदाद जमनीचेर ह्या प्रकल्पा खातीर रस्तो बांदला असो आरोप थळाव्यांनी केला. हे सगळ्याक IDCचे मौलाना इब्राहिम जापसालदार आसा. मात कोणूच ताचें नांव घेवपाक सोदिनात अशें तांचें म्हणणें. सांगू सोदीत तें कांय दीस फाटीं आमी म्युनिसिपालिटीन रेजोल्युशन घेयलां आनीक रेजोल्युशन हें सगळें नाक म्हूण फेवरेबल म्हणजे इंडस्ट्री आमकां नाक म्हूण फेवर जाला. आनी आमी ऑलरेडी चेअरपर्सनाक सांगिलां हेजे वयल्यान ताबडतोब सिरियसनेस घेचें आनीक फाव तो हेजेर एक्शन घेचें. कांय लिडर आमचे गोंयचे गोंयकार आनी गोंयकारपणाची भाशा करतात. पूण आयज हिंगा सत्य परिस्थिती पळयली जाल्यार त्या पेक्षा खूब गंभीर आसा. आयज आमचो कुंकळेचो जो गांव आसा हो संपूर्णपणे पोल्युशनाच्या विळख्या भितर येयल्लो आसा. आनी ताका लागून आमची जी जो आतां आमचें एजिटेशन आसा हें आमचें एजिटेशन सतत कायमच आसतलें. आतां इतले आमी बोवाळ मारतात आनी आमी हिंगा आतां सद्याक ऑन द स्पॉट फिल्डार आयिल्ले आसा आनी आमी हिंगा पळयला हो जो हिंगाचो जो रोड केल्लो आसा हो रोड जो आसा हो 10 मीटर जाल्लो आसा. आयज आमच्या कुंकळेच्या खंयच्याय गांवा भितर असलो 10 मीटर रोड खंयी जर दिश्टी पडटा जाल्यार आमी हें एजिटेशन आमगे बंद करतात. हें कितें चल्लां? आनी हो इतलो व्हडलो रस्तो जाता आसतना कुंकळी नगरपालिकेचे जे चेअरमॅन आहा हे कितें दोळे धापून आसा त्या खबर ना. आज पळय इलिगली हिंगा लायटीचें कनेक्शन दिल्लें आहा. सर्वसाधारण मनशाक जर लायटीचें कनेक्शन दितलो जाल्यार तुमी NOC हाड म्हणटा. आतां ही NOC नासतना हे कनेक्शन कशें दिलें? डायरेक्टर म्हण मौलाना इब्राहिम म्हण आनी सेकंड वन आसा म्हण आंतोनियो रॉड्रिगेज म्हण डायरेक्टर. ही तेजी नांवां. आमची कुंकळेचे कौन्सिल जावं कोणूय इलेक्टेड मनीस हेंची नांव तरी भिता घेवपाक जाल्यार कळपाचें हेंकां कोण शामील आसतो. सरकारा कडेन मागता की नांव लिपोवची न्हू म्हूण कित्याक सरकार इज फॉर द पीपल. लोकांक लागून सरकार आसता ही नांव दाखोवची. एन हांव सांगता तांकां आनी एक शिटकावणी दिता हेजेर काबार जावपा न्हय. तुमची पास्ट हांव काडटलो. तुमची पास्ट काडटो हांव. तुमी रॉंग गांवां हात घातलो तुमी. आनीक मागता कौन्सिलरांनी 4 म्हयने उरला तुमगेले 4.5 म्हयने कुंकळे बरी करपाक कितें तरी हेंची नांव सांगा लोकांक. ना जाल्यार आमी वार्ड वायज हे मिटींग घेवन वार्ड वायज हांकां एक्सपोज करतले. हे कोण ते ह्या दिसा सामकें फिश मिलाचो नांव खूब गाजता. फिश मिल न्यू येता म्हणून खूब गाजता. पण फिश मिलचे इफेक्ट आहा पळय आमगे हिंगा फिश मिल जावं कोल्ड कितें म्हणटा कोल्ड स्टोरेज हें असली युनीट आमगे कुंकळ्या जावन कितलीं वर्सां जालीं हिंगा आहाय आनी तेजो वास आमी सगळ्यांकच आमी घेताय. आनी हेतू ते वासाक खंयची जात धर्म आनी हें ना. हालाकी त्या फिश मिलाक चडांत चड पार्टनर आहाय ते सगळे मिक्स आहाय. चडांत चड शेअर आमगे मुस्लिमांचो जावं हें सगळ्यांचो आहा. पण हेतूर जेन्ना ते पॉयझनस वास तो येता पळय तो पॉयझनस वास कम्युनिटी पळोवन घेयना इतलो जाता. मोस्टली मागे आमगे नियर बाय जे वॉर्ड्स आहाय पळय तेतूर वॉर्ड्स त्या वॉर्ड्सां भितर खूब वास येता. कोंबा पारिकोटो जावं ह्या सायडीन मास्कणी जावं हे वॉर्डां वास भरपूर येवपा लागला.
कोलवाळे गोठणी चोवळ या वाठारांत पर्यटक आणि थळाव्यामदी बारीकशा कारणावयल्यान वाद जालो। दुबावीत रशीद सिद्दीकी मोहम्मदान पर्यटकाच्या इनोवा गाडयेचेर फातर घाल्ल्यान गाडयेचे बरेच लुकसाण जाले। या वादांतल्यान 3 पर्यटकांक दुखापत जाली, जाल्यार दुबावितान स्वताच्याच तकलेचेरूच बियरीची बाटली फोडली। हे घडणुकेची माहिती मेळटकीत पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पर्यटकांक आणि दुबाविताक उपचारा खातीर जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केले। उपचारा उपरांत दुबाविताक पुलिसांनी ताब्यात घेतलो। कोलवाळ पुलिसांनी दोनूय गाडयो जप्त केल्यात। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। कसली झगडी आली? फोडलो नको तकली। कोणी फोडलो तुका? बेस्ट फोडलो पुलिसांनी। पुलिसांनी? हय। तू की खंय आसलो? कडे गाडी लागली माझी खंय आणि त्यांच्यानी म्हाका मारलो। कोणी? MS पार्सल आणि हांवें तांकां मारलो। तुमची तकली फोडली आणि म्हाका हेंच्यांनी हाडून माझी तकली फोडली। आता गाडी तुझी कशी लागली? खबर गाडी आता मॅडम त्या ट्रॅफिका मातशी लागतात न्हू चलताना। अशी कशी लागली? अशी कशी म्हटल्यार आता गाडी ती चलताना लागतात। आता खंय लागली? ओमशाही कडे कोलवाळे। हय। आणि मागीर तू 2 व्हीलरांतलो का 4 व्हीलरीन? 2 व्हीलरीन। आणि MS ती कशी? मॅडम असं सोड ती स्टोरी आभार झाली। खंय लागले दाखव? आता मारलो फोडलो केलो सगळं हे कितें रगा तुदा। कोणी मारलो? MS मारले? टुरिस्टांनी मारलो? टुरिस्टांनी मारूंक ना, पुलीस स्टेशनांनी मारलो। पुलीस स्टेशनार पियाला तू? पळय हांव म्हयन्यान पियात एकदा। आयज पियाल्लो, म्हाजे कडेन मिस्टेक जाली, हांव मानता। मग त्यांच्यानी येऊन म्हाका ते 6 जाणांनी येऊन अटॅक केलो। कोण 6 जाण? ते MS टुरिस्ट। सेगीत दुसऱ्या वर्सा गोमंतक टीव्ही घडोवन हाडटा इंजिनियर्स एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2025। ही कार्यावळ 15 सप्टेंबराक म्हणजेच सोमारा नोवोटेल हॉटेल पाटो प्लाझा हांगा जातली। गोयच्या उदरगतीच्या मळार सदांच योगदान दिल्या अभियंत्यांच्या मोलादीक वावराक एक मान दिवपा खातीर ही कार्यावळ घडोवन हाडटात। सेगीत दुसऱ्या वर्सा गोमंतक टीव्ही इंजिनियर्स एक्सलन्स अवॉर्ड्स घडोवन हाडटात। राज्य ते आंतरराष्ट्रीय पावण्यार सदांच योगदान दिल्ल्या अभियंत्यांक मान दितात। A pleasure to announce that Gomantak is once again having Engineers Day celebration, highlighting all the great work that engineers of the state have been doing at different parts of the world. This is a great opportunity and first of its kind that Gomantak is having in the state of Goa on the celebration of Engineers Day. As all of you might be knowing, engineers are key for the growth of economy in the state and nationwide. And it's a great initiative by Gomantak to sort of give these awards at different parameters, highlighting the contribution that individuals have done in different field of engineering in the state of Goa. Engineers Day गोमंतकाच्या मार्फत 15 सप्टेंबराक सेलिब्रेट केला। हेच फंक्शन आमी पोरूय सेलिब्रेट केल्लें आणि हे फक्त आमी फंक्शन इंजिनियर्स डे म्हणून सगळे इंजिनियरांक गोंयचे इंजिनियर्स ज्यांनी पळय कॉन्ट्रिब्यूट केला गोंयच्या इकॉनॉमीक देशाच्या इकॉनॉमीक हांकां आमी प्रोत्साहन दिवपाक हें करतात फंक्शन। आनी हें फंक्शन खुबूच इम्पॉर्टंट कित्याक हें फंक्शन करतकच आमचे जे नवे भुरगे आसता तांकां प्रोत्साहन मेळटा। इंजिनियरांचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा पळय तें गोंयांक आनी देशाक खूब आसा आनी गोंयचे इंजिनियर्स आमचे अशे आसा गोंयान आसा भायर आसा आनी खूब केला आनी तांची नांवां कोणाकूच खबर ना आनी तांकां आमी लायमलायटान हाडपाक हें फंक्शन करता। गोमंतकच्या वतीन 15 सप्टेंबराक सर विश्वेश्वरय्या हाच्या जल्मदिसा निमित्त इंजिनियर्स डे सेलिब्रेट करतले। होच इंजिनियर्स डे पोरू सुद्दां सेलिब्रेट जाल्लो आनी हातूंत आमी गोंयचे जे नामवंत इंजिनियर्स आसा तांचें जें कॉन्ट्रिब्युशन आसा तें कॉन्ट्रिब्युशन हायलायट करपा खातीर हो दीस सेलिब्रेट करता। ह्या वर्सा तो तसोच
गेल्या वर्षापासून आमी सेलिब्रेट करतले तेन्ना ह्या दिसाचे तुमी सगळ्या इंजिनियरांनी किंवा सगळ्या लोकांनी इंजिनियरीच्या कॉन्ट्रिब्युशनाक मान दिवपा खातीर मोठ्या संख्येन हांगा आमचे उपस्थित रावचे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फोंड्या पुलिसांनी ऑफ ड्युटीर आशिल्ल्या एका पुलीस कॉन्स्टेबला आड कागाळ नोंद केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो पुलीस कॉन्स्टेबल अंत्रुज नगर फोंड्या भटके सुण्यांक मारतालो. सुण्यांक मारूं नाका अशें सांगलां म्हणून ताणें एका दादल्याचेर दाण्यान हल्लो केलो. पळयात पुराय बातमी. अंत्रुज नगर फोंड्या एका ऑफ ड्युटी आशिल्ल्या पुलीस कॉन्स्टेबलानूच एका दादल्याचेर हल्लो केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो पुलीस कॉन्स्टेबल सदांच भटक्या सुण्यांक मारता. शेनवारा राती एकल्या दादल्यान ताका हटकिलो आनी सुण्यांक मारूं नाका अशें सांगलें. जाल्यार ह्या पुलीस कॉन्स्टेबलान हातांत आशिल्लो दाणो घेवन ह्या दादल्याचेर हल्लो केलो. हो सगळो प्रकार पळयलो जाल्यार पुलिसूच स्वता कायद्यांचें उल्लंघन करता तें दिसून येता. ह्या पुलीस कॉन्स्टेबला आड फोंड्या पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद केल्या. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. तूं गव्हर्नमेंट स्टुडंट मरे? हय रे, सांग रे. तेच रे, फुल नेम सांग तुगेले. फुल नेम सांग मरे. ना, फुल नेम सांग मरे. कुत्र्याक कित्याक मारता त्या तूं? तेच रे, हांव म्हाजें काम करता न्ही. हां, तू कितें काम करता पळय हें रॉंग एक्चुअली. कळ्ळें मरे? तुका तो चावला? तुका तो चावला? ना मरे, तुका तो चावना न्ही जाल्यार तूं मारता. पुलिसांची भरती जावच्या आदी पुलिसांक प्रशिक्षण दिल्लें आसता. सर्वसामान्य लोकांकडेन कशें वागप, कशें कायद्याचें पालन करप हो पुलिसांचो पयलो धडो आसता. पूण जर पुलीस कर्मचारीच अशे आपले पाशयेस पिड्ड्यार करून दुसऱ्यांचेर मारहाण करपाक लागले जाल्यार सर्वसामान्य लोकांच्या सुरक्षे विशीं प्रस्न उप्रासता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.